मडगांव कोम वाठारात एका चोरान बायलेचेर कटरान हल्लो करून तिका च्या करपाक लावन लूटमार केल्ल्याची घडणूक ताडर आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोनी पाशेको ही बायल एकलीच घरांत रावताली। रातचे सुमार 1.5 ते 2 वरां सुमाराक एक चोर घरातले नळे काढून घरांत घुसलो। उपरांत तिचेर कटरान हल्लो करून घरात आशिल्लो मोबायल आणि लॅपटॉप घेवन पळ काढलो। या प्रकरणाची पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी चोराक सोदपाक सुरवात केली। उपरांत पुलिसांनी सापोर वचून एका दुबाविताक अटक केल्ली आसा। पुलिसांचो तपास सुरू आसा। आज आम्ही एकट्या डिटेन केला। ही वॉज फाउंड मुवींग ऑन द स्टेशन रोड आशिल्लो भोंवतालो तो, आनी जेन्ना आमी ताका व्हेरीफाय केलो आनी चॅक केलो, ही वॉज फाउंड इन पोजेशन विथ वन लॅपटॉप एंड वन मोबायल फोन। सो विच बोथ द आयटम्स जे तेजे कडेन मेळ्ळ्या ते तसलेच सेम आयटम्स आर स्टोलन फ्रॉम आज जी सकाळी केस जी जाल्या तेतून ते 2 आयटम जे आसा तसले सेम आयटम चोरयेक गेल्ले आसा। ओन सस्पिशन तेका आमी डिटेन केला। फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन। we are verifying whether the items that are found in his possession are the same items which are stolen from the complainant's house in the morning. Victim is fine. She has got a cut on the neck. She is fine now. दक्षिण गोंयाक सद्याक चोरयेचो धुमाकूळ चालू आसा। चोर पुलिसाच्या हाताक लागनात। मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनाक अशी चोरयेची केस घडणूक घडली। ताजे नंतर कुंकळे जी NIT कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत भितर एक दादलो आपली गाडी घेवन भितर सरता। रातचो बॉयज हॉस्टेलां वता आनी तांचे लॅपटॉप चोरता, तांचे व्हॅल्युएबल चोरता। अशी प्रकरणां ही चालू आशिल्ली। आनी कुंकळे NIT कॉम्प्लेक्स अजापाची गोष्ट म्हणजे NIT कॉम्प्लेक्स जे आसा ते पुलीस स्टेशनाच्या सारकें बाजूक आसा। ताजे नंतर आज परत एकदा मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या 100 मीटर अंतराचेर म्हणजे मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक काल राती चोरयेचो अटेम्प्ट जालो। तातूंत भितर घराचे नळे काडून एक चोर भितर सरलो। ते घराचे मालकिणीक ताणें कटर लायलो आनी ताचे गळ्याक धारदार वार केले। त्याच बरोबर तिका मारली आनी ती मेली अशें म्हण ताणें सोडून दिली आनी थंयच्यान तो लॅपटॉप आनीक मोबायल घेवन पळून गेलो। ताजे नंतर पुलीस थंय पावले। तिणें ती कशें तरी आपलो जीव वाचयलो आनी पुलिसाक आपयले। पुलीस थंय पावले, तिका हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट केलो आनी ताणें तपास चालू केलो। सद्या मेळटे म्हायती प्रमाणे पुलिसांनी एक मायग्रंट जो आसा ताका धरिल्लो आसा आनी ताजे कडल्यान व्हॅल्युएबल जे चोरून व्हेल्ले ते रिकवर केल्ले आसात। अजून पुलिसांनी ताचें नांव आउट केलें ना, पूण रोखडीच ताणें ही चोरयेचो शोध लायिल्लो आसा। पूण सेफ ना, गोंय सेफ ना सद्याक। दक्षिण गोंय तर सामकें सेफ ना। आनी जो सावथ गोवाचो SP टिकम सिंग वर्मा सांगतालो की आमी फूट पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग वाडयलां, अशें कांयच ना। हें फक्त नांवाचें सांगपाच्यो गोश्टी, पेपरावयल्यो गोश्टी। एक्चुअली फूट पेट्रोलिंग आनी नायट पेट्रोलिंग म्हणटा तें जायना आनी ताका लागून चोराक राज्य मोकळें आसा। वेगवेगळे इन्सिडंट आसतले, अजून खुबश्यो चोरयो डिटेक्ट जावपाच्यो आसात। जी प्रेजेंटेशन स्कुला कडेन जाल्ली फातोर्डा तो बोंगलो पडिल्लो, ती चोरी अजून डिटेक्ट जाली ना। ताजे नंतर भाजी फोंडार चोरी जाल्ली, जे बंद घर आशिल्लें, ती चोरी डिटेक्ट जाली ना। कोलवा मोबायल चोरून व्हेल्ले, ती जाली ना। नावेली चोरी आसतली, अशी कितल्योश्यो चोरी आसतल्यो डिटेक्ट जाली ना। मायणा कुर्तरी पुलिसांनी 3 एक्यूजचे फोटो रिलीज जाल्ले, पूण तातूंतलो एकूच एक्यूज आनी इनोवा कार धरिल्ले आसा। अजून ताजो मुद्देमाल जो आसा तो तांणी रिकवर करपाचो उरला। म्हणटकच ताचेर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगोलकर